गाइज गुड मॉर्निंग कशा आहे तुम्ही सगळी आम्ही हाय बरी वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड आणि याचं एक आलंशे ना आलंशे चहा बी पिले बिफाक करी आम्ही खायली आणि पी एस नोचे डोनट हाता तो डोनट हाता तो आहे ना बाप ते पप्पा दिलं होते टेक यू वन डेज टेक होल्ड आहे ना आता पिढ्या हरकत बेस्ट इट ओके डो वन प्लेट तर ते डोनट आले जेमा आणि कस्टर्ड आचे तर ते हातार ओके सो चा बी पिता आणि मागीर मेवत तुमकां हेचो आत्म्याक तुमकां सो बाबा म्हणलो आपणा फॉर्मेन जाय सो तेका लागून म्हळ्यार फॉर्मेन हांवें कोणाक पुरो ऑर्डर केलोलें सो हाडली आनी हांवें म्हळ्यार हे पाट हांव वेजिटेबल्स घालून करपा ना नॉट मेयोनीज एन ऑल आनी कितें घातोलें सो हे पाट न्हू हांवें सी फूड्स हांवें हाडा लायक ते स्टिक्स मेळटा एक क्रॅबा दिसता म्हाका सी फूड तुमकां कट कोत्तालो कळटोलें केसो ते नाल्यार हांव तुम बेश्टें हेजे स्टार्टींग हांव घात ते केसो दिसता तें पॅकेट 16 येताय ती हल्दी मेळटा टेस्को खूंय मेवताय ती ओके सो तें घेयलें सो तुम तेज कोराय आनी चोया ते ट्राय कोराय तुमी आतां हांव स्टार्ट कोता सो चोया तुमी आता एक क्लीन केलें ते काडले पीसेस आतां न्हू हें बारीक न्हू चॉप करून घेवपाचें ओके अशें बारीक चॉप करून घेवपाचें ते कट कोत्ताले चोयलें न्हू तुमी ते सी फूडाक घेयलो हांवें ओके सो हेचो बारीक चॉप केलें तें अशें करून गार्लीक घेयलें हांवें चिलीज घेयले आनी कोरिएंडर घेयले एकू चिलीज घेयले ओके आनी आमकां पेपर जाय पडटलो आनी चीज स्प्रेड जाय पडटलें ओके आनी मागीर सॉल्ट मागीर टेस्टा प्रमाण घालया आनी हेचोय फॉर्मेन हांवें घेयलें हिंग कोण कोतालो सो मातशें ऑर्डर करून हाडलें तांकां इट्स 50 pieces ती 12 pound दिसता ओके तुम जाय जाल्यार हांवें सकयल डिस्क्रिप्शनान तुम नंबर दिता ओके कोणाकू जाय जाल्यार ऑर्डर करपा ओके सो तुमकां आतां स्टार्ट करून दाखयता सॉरी आनियन एक जाय ओके हांव कट कोता आतां आनियन दाखोवंक ना तो बारीक आनियन चॉप केलो ओके आतां आमी स्टार्ट करूया मुगे एक कायल तापल्या आनी तो हेचो बटर एड करतलें सो मातसो एक्स्ट्रा घायलें बटर कित्याक तें बटराचेर सगळें टॉस करपाचें ओके आतां तितून तें गार्लीक चॉप केलो न्हू तें घाता आतां आमगे तें गार्लीक बरें हें जालां सो आतां आमी आनियन आनी ते चिलीज एड करपाचें चॉप केलो तें आनी ते मिक्स करता मातशें 1 मिनट जायली ओके आतां 1 मिनट जालो तर जाला बरो कांदो आतां आमी तें सी फूडा ते स्टिक्स कट केलो न्हू ते घाले आनी बरें मिक्स करूया तुमी इल्लें टेस्ट करूया आनी सॉल्ट घाले ओके हांव इल्लेंशें घाता तें ऑलरेडी तेका मातशें तें सी फूड आहा न्हू सो तेका आसता ऑलरेडी सो इल्लेंशें एक पिंच बरेंशें सॉल्ट उडयलां आनी आतां तें परतून हांव मिक्स करतलें आनी 1 मिनट अशें दवरया आनी मागीर आमी तितून कोरिएंडर एड करतले आतां तितून इल्लोसो पेपर यूज दितलें तुमचें पावडर उडोवपा जाता हो तुमच्यान क्रस्ट कसो उडोवपा जाता ओके तें मिक्स करूया आनी कोरिएंडर घाललें ती चॉप केलें ती आनी मिक्स करूया फ्लेम बंद कोता आनी मातशें न्यून ती मागीर आमी तितून तें क्रीम चीज घातलें ओके दाखयता घातलें दाखयता तुमकां सो आतां मातशें तेका न्यूवपा दवरता हें आतां बॉलां ट्रान्सफर केलां आनी हांव हितून न्हू हेचो क्रीम चीज न्हू हेचो स्प्रेड हाडून तें एड करतलें ओके तुमकां अकॉर्डिंग कितू चीजी जाय चोय तितून तुमी तें एड करूं जाता ओके
सो हांव मातशें एक्स्ट्रा जाय ताका लागून हें घालता. मिक्सर रेडी आहा आनी हेचो हिंग फॉर्मिना ते आउट बास्केट्स रेडी करून दवरले. सो आतां तो आमी ते घालतली. सो एक मातसो ते घाता आसता हें जालो समजून घे मातशें. तो आपण हात थंय म्हाका सांगिता हें जालें तो. सो रेडी हेचो ओके. नो बाब एक टेस्ट कोण सांगतलो. यू कॅन ईट दॅट वन. दिस वन यू कॅन ईट. ओके ईट. सो तो हँड दाखय थंय. ते सयत घे तोंडा ओके. मातशें बिहायंड अंडी येताय इग्नोर करे ओके. हाव इट इज. हाव इट इज. हा गुड ओके. सो चल तुमी न्हू फॉर्मेंट बाबा सारकी लायक जालें ती. सो हे पार्ट म्हळ्यार मातशें डिफरंट टेस्ट कोत्तलें ताका लागून तेशें करून केलें. तुमी ट्राय कोराय बरो लागता ओके. आनी ते चीज सॉस तुमी जाल्यार मातशें एक्स्ट्रा केलें आनी बरो लागता. सो आयज व्लॉगिंग अशें कांय करूं ना कित्याक ती रेसिपी चड व्हडली आहलोली ताका लागून म्हळ्यार हांव तीच घातली आयज ओके. सो तुमी तरी मुगे आयचो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. टील देन टेक केअर एंड बाय बाय. एक्सय सकलचो बी सारको करपा जाय जाल्यार हाडाय तेका वचो तो कोत्ता बसवला. देन बाय गुड नायट.